गीत घेऊया पेज 13 A26. सगळी आमी एकठांय जाऊया, सगळी आमी लागीं सरुया, दोनया देवाक वखाणुया, आनंदाचो ताका जोया, तारणतो कडप दोनया, जिवितांतो सोडून दोनया, आमकां भुरग्यांक तूं वार्ता दाखय, तुज्या राज्यांत व्हरून पावय. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी. Amen. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मोगाच्या भावा भयणीनो, जेजू पुनर्जिवंत जातोच शिसांक दिश्टी पडलो तेन्ना ताणें तांकां शांती तुमकां म्हणलें. हे वरवीं आदी बासायलोली शांती ताणें तांकां दिली. जेजू दिता ती शांती संवसार दिता तसली न्हय. जेजूची शांती सासणाक तोखता तसली शांती. हीच शांती घेवन कुटुंबांत आनी समाजांत एकचार बांदूंक जेजू आमकां आपयता. जेजून दिलेल्या शांतीचो आमी अणभव घेवन कुटुंबांत आनी समाजांत हेच शांतीचे गवाय जावंक आमकां आव्हान आसा. जेजूची शांती घुसपा गोंदळांत घालिना, पोत्तें जाल्यार दुखवलेल्या काळजांत समाधान कोत्ता तसली शांती. तर ह्या मिसांत वांटो घेतना पुनर्जिवन जेजूचो आमी अणभव घेवन आमच्या कुटुंबांत आनी समाजांत एकचार बांदूंक देवाचो आदार आमकां मागुया. आयज मिसाचे खेरीत इंतेसा पासत मागुया. आपलो बर्थडे समारंभता आनी बरी भलायकी खातीर मागता जॉयडन जे बारेतो हाणें मीस भेटयला. तशेंच देवाक दिनवासूंक अनिता दायस हाणें हें मीस भेटयला. आपलो बर्थडे समारंभता देवाक दिनवासूंक आनी बरी भलायकी खातीर मागूंक मारिया विसेंतिना फर्नांडिसान हें मीस भेटयला. म्हज्या भाव भयणीनो, हे पवित्र रितीन फाव ते परी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां आमी ओळखून घेवया. हांव पातकी सोर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव चालून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोवड अपराध. ह्या पासत बागीवन सदांच आंकवार मारीक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोम्या काकलूत कर, सोम्या काकलूत कर, क्रिस्ता काकलूत कर, क्रिस्ता काकलूत कर, सोम्या काकलूत कर, सोम्या काकलूत कर. महिमा देवाक उत्सर्गी आनी शांती ताच्या इष्टा संसारी सर्वेस्परा देवा सर्गीच्या राया सर्वपदवेदा देवा देवा बाबा आमी तुका नमस्कार करता.
आमी तुका निर्वासलो तुझ्या तर वैभवापासून आमी तुका वाखाणटा महिमा देवा उत्सर्गी आणि शांती तुझ्या इष्ट संसारी सोम्या जेसू ख्रिस्तो बापाच्या एकलाच पुता सोम्या देवा देवाचे शेली तू संसाराचे पाप काढाय आमची काकलूत कर तू बापाच्या उजव्या बसलाय आमची मागणी ऐकून घे महिमा देवाक उत्सर्गी आणि शांती तुझ्या इष्ट संसारी कित्याक पवित्र आत्म्या संगाती देवा बापाची मोहिमेची जेसू ख्रिस्तो एकलाच तू पवित्र एकलाच तू ईश्वर एकलाच तू परमेश्वर महिमा देवाक उत्सर्गी आणि शांती तुझ्या इष्ट संसारी प्रार्थुया. देवा आमच्या तारोका पवित्र स्नाना वरवीं मनशाक नवो जोल दिवन आमचे क्रिस्ती कुटुंब तूं वाडयत आसाय आनी पास्क परबेच्या समारंभांत आम्हा समेस्तांक तुज्या जिवान अदीक बोधताय. असो तुजो मोग तूं आमकां भावार्थांत चाखून दिताय. ह्या भावार्था पोरमाणे चलूंक आनी तुजें दैवीक मोगाचें जिवीत आमचे भितर जतनायेन सांबाळूंक आमकां फावो कर. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनांक. आमेन. दोन दुतांच्या इतिहासा वेलें वाचप. पेद्रून इकरां बरोबर उबो रावलो आनी व्हडल्यान असो उलयलो, सुदैवानो आनी जेरुसाल्यांत वस्तेक आसलोल्यानो हें जाणो जायात आनी हांव सांगता ताका चीत दियात. देवान तुमचे मदें नाजारेचो जेजू आपणाक मानवलो म्हूण दाखयलो. तो तुमचे मदें आसलो तेन्ना ताचे उद्देशी देवान ओचोऱ्यां आनी विस्मितां आनी खुणां केलीं. ही सगळी खबर तुमी जाणात. आपले तारायलोले येवजणे पोरमाणे सगळें आदीं फुडेंच जाणो जावन देवान जेजूक तुमचे आदीन केलो आनी समूद नासलोल्या मनशां उद्देशी तुमी ताका कुर्सार खिलावन जिवेशी मारलो. पूण देवान ताका मरणाच्या बांदपासांतलो सोडून पुनर्जिवन केलो. कित्याक मरणान ताका आपल्या चोपक्यांत दवरूंक केन्नाच घडूंक नजो आसले. तर ताचे विशीं दावीद अशें म्हणटा, हांव सर्वेस्पराक सदांच म्हज्या दोळ्या मुखार दवरतां. तो म्हज्या उजव्याक आसा म्हणटूच हांव कदींच हालो ना. देखून म्हजें काळीज उलासता, म्हजो आत्मो मुरगोडटा. म्हजी कूड पर्यान सवस्थायेन सुस्त जातली. कित्याक तूं म्हजो आत्मो नरकांत सोडचो नाय आनी तुज्या विस्वाशी भक्ताक फोंडांत कुसूंक दिवचो नाय. तूं म्हाका जिविताची वाट दाखयतलोय. तुजे मुखार म्हाका मेळटली आनंदाची बोटी. बाबा भयणीनो, हें म्हज्यान तुमकां खात्रेन सांगूं येता की दावीद आमचो पोरसापोती मेलो आनी ताका पुरलो आनी ताची समाधी
आयच्या दिसा पर्यान आमचे मोदें आसा. पूण प्रवादी सावन देवान आपणाक आपले संस्थीच्या एकल्याक आपल्या शिवासनार बसयतलो म्हूण सोपूत घेवन उतर दिलें म्हूण तो जाणा आसलो. देखून ताणें अभिशिक्तांचें पुनर्जिवनपण आदी फुडेंच पळयलें आनी पोरगोट केलें. देवान नोरकांत सांडूंक ना तो होच. देवान फोंडांत कुसूंक दिवंक ना ती कूड हाचीच. ह्या जेजूक देवान पुनर्जिवन केलो आनी आमी सगळे ताचे पुनर्जिवनपणाचे गोवाय. देवाच्या उजव्या हातान ताका आतां वयर उबारलो देखून बासायलोलो पवित्र आत्मो ताणें बापा कडलो घेतलो आनी आमचेर घालो. तुमी पळयतात आनी आयकतात तेंच. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब जातलो, म्हाका राखून घे देवा, हांव तुका शरणा येता. सगळीं म्हणुया, म्हाका राखून घे देवा, हांव तुका शरणा येता. म्हाका राखून घे देवा, हांव तुका शरणा येता. सर्वेस्पराक तुमी सांगतात, सर्वेस्परा तूंच म्हजें दायज, तूंच म्हजें पात्र, म्हजें दालचणें तुजेच आदीन राखून दवरलाय. सबाब, म्हाका राखून घे देवा, हांव तुका शरणा येता. सर्वेस्पोर म्हाका बूद दिता, देखून हांव ताका दिनवासतां. रातचें पर्यान म्हजें काळीज म्हाका शिकयता, बूद दिता. हांव सर्वेस्पराक सदांच म्हज्या दोळ्या मुखार दवरतां. तो म्हज्या उजव्याक आसा म्हणटच हांव कदींच हालोना. सबाब, म्हाका राखून घे देवा, हांव तुका शरणा येता. देखून म्हजें काळीज उलासता, म्हजो आत्मो मुरगोडटा. म्हजी कूड पर्यान सवस्तायेन सुस्त जातली, कित्याक तूं म्हजो आत्मो मेल्ल्या मोदें सोडचो नाय आनी तुज्या विस्वाशी भोगताक फोंडांत उरूंक दिवचो नाय. सबाब, म्हाका राखून घे देवा, हांव तुका शरणा येता. तूं म्हाका जिविताची वाट दाखयतलोय. तुजे मुखार म्हाका मेळटली आनंदाची बोरती आनी तुज्या उजव्याक सासणाचें सूख. सबाब, म्हाका राखून घे देवा, हांव तुका शरणा येता. घराक सगळीं उबी रावया. सर्वेस्परान घडिल्लो दीस हो संतोशी आनी आनंद भरीत जावया. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मातेवा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सौम्या. त्यो अस्तोऱ्यो भिवन भिवन आनी व्हड खुशालकायेन वगत मोडी नासतना समाधी सरशिल्ल्यो कोट सरून धावी ताच्या शिसांक कळीत करूंक गेल्यो आनी अवचितूच जेजू तांकां मेळूंक आयलो. ताणें म्हणलें, नमान तुमकां. आनी तांणी लागीं सरून आनी ताचे मुखार सरपटून ताचे पांय दवरले. तेन्ना जेजून तांकां म्हणलें, भियो नाकात. वचून म्हज्या भावांक गालिल्याक वचात म्हूण सांगात. थंय ते म्हाका देखतले. त्यो वेतोच चौकीदारांतल्या थोड्यांनी शारांत येवन घडलोलें तितलेंय मुखेल यादनिकांक कळीत केलें. हांणी जाणट्या बरोबर जमात करून एक थाराव घेतलो आनी शिपायांक खूब दुडू दिवन म्हणलें, तुमी लोकांक अशें सांगात, आमी न्हिदलोले आसतना ताचे शीस रातया येवन ताका चोऱ्यांक घेवन गेले आनी हे बी रासपालाच्या कानार पडत आमी ताका समजायतल्यो आनी तुमचेर कांयच जड येनाशें कोत्तल्यो. शिपायांनी दुडू घेतले आनी शिकयलोले पोरमाणे केलें. आनी ही खबर जुदेवा मदें आयचो दीस पर्यंत चलत आसा.
जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे वाकाणी तुका क्रिस्ता. जेजू पुनर्जीवन जाला हे भावार्थाचे सोत आमी वळखून घेता. सोत लिपोवन दवरूंक जायना. सोत दांपून उरोना आनी उच्चें ना. सोत उजवाडाक येताच. पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजूच्या स्वताच्या उजवाडान आमी जियेता तेन्ना जेजूक गोवाय दिता. क्रिस्ती जिवीत स्वताचें. पवित्र आत्मो आमकां स्वताच्या मार्गार आमची पावलां घालता. काळोखांत न्हय पूण उजवाडांत जियोंक जेजूच्या पुनर्जीवनपणाचे गोवाय जावंक आमी वावरुया. शांती तुमकां ही पुनर्जीवंत जेजूची पयलीं उतरां. आपलो सोमी ना म्हूण शीस भियेलोले आसले देखून आपले शांती वरवीं तांकां तो समाधान कोत्ता आनी तांचो भावार्थ तिरायता. हीच शांती घेवन भावार्थ तिरावन आमच्या कुटुंबांत आनी समाजांत एकचार बांदपाचें आव्हान आमी स्विकारूंक जाय. शांती दुसऱ्या मनशा सोबे मेळना. दुसरो आमची शांती चोरूंक शकना. शांती दर एकल्याच्या काळजांत आसा. खरी शांती फकत जेजूच आमकां दिवंक शकता. ही शांती आमकां मेळटली जाल्यार आमी जेजूंक वळखूंक जाय. जेजूक वळखूंक आमी ताच्या सांगाता वेळ सारूंक गरजेचें. मागण्यांत सारलोल्यो जाल्यार आमचो संबंद जेजू लागीं तीर जातलो. जेजूक वळखून घेतना ताच्यो शिकवण्यो आनी आज्ञा पाळप गरजेचें. देवाचें उतर आमच्या जिवितांत भितर काडलें जाल्यार जेजूची वळख आमकां चड जातली. दर एक मिसाची समारंभणी भावार्थाची आनी समुदायीक समारंभणी जेजूच्या कश्टां मोडना आनी पुनर्जीवनपणाचो उगडास करून आमचो भावार्थ आमी अदीक खोलावया. तोच जेजू थोड्याच वेळान उंड्या सोऱ्या रुपान हे वेदीचेर येतलो. तोच आमचो भावार्थ तिरावंक आनी कुटुंबांत आनी समाजांत एकचार बांदूंक आमकां दर एकल्या पासत फावो ती कृपा मागुया. सोर पदवेदारा आनी काकलुत्सारा देवा, तुज्या आखे रचनेचो तूं ओप्रिमीत मोग कोत्ताय. संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडे खाल कश्टोतल्या पासत तुका आमी प्रार्थना उबारता. ती कोणवाळायेन आयकून घे. ही अवचीत सुरू जाली पेस्ट पिडा निरंत्रणा खाल येवंक हे पिडेक लागून दोगदोगतल्यांक बेगीनूच इलाज आनी तांच्या कुटुंबांक फावो ती बोळ सोक्ती मेळचे खातीर तुजो आदार मागूंक आमी तुजें सरशें येता. आमच्या सरकाराक आनी भोव करून भलायकी अधिकाऱ्यांक पोरचेच्या बरेपणा खातीर फावो ती पावलां मारूंक तुजे जाणवायेन उजवाडाय. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. गीत घेवया. पेज नंबर 34 C15. देवा उदर आमी घेतल्या ताका आमी सबाब दिला. सबाब जावनी जिविताचो मोगान केले मिटवणेचो बापा तुझे उदर माता मोगान तुका जिवीत वापता. बापा तुझे उदर माता मोगान तुका जिवीत वापता. बापाक समोर पिले जिवीत ताच्या सुत्रान बांदून हाडूंक हेच भेटोवणी जेजू वरवीं आत्म्याचे बोल आमचे
घेवता बाबा तुझी उतर माता मोगा तुका जिवीत मोगता बाबा तुझी उतर माता मोगा तुका जिवीत मोगता. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोद पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आखे पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. सर्वेस्परा आमच्या देवा, पवित्र स्नानांत तुजी भुरगीं जावन तुका आमचो बाप म्हूण ओळखूंक आनी मोगान पाचारूंक आमी पावल्या. अशें आमचें जिवीत सारकें नवेंच जालां. तर ह्या देण्या खातीर तुका दिनवासून आमी हें बलिदान ओपून दिता. तें तूं दोयेन मानून घे आनी तुका आमच्या मोगाळ बापा तुज्या सासणाच्या सुखांत भोगूंक आमकां फावो कर. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. होय, अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर काळी आमी तुका वाखाणूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो, पूण अदीक करून ह्या उत्तम काळार तुजे मोहिमेची किर्ती आनी वाखाणणी वत्ते दोबाज्यान आमी कोच्ची. कित्याक जेजू जालो आमची पासकांची बोली. तोच तो दुलोब निरपराधी मेंढरो, संवसाराचें पाप काडटा तो. आपूण मरून ताणें आमच्या मोन्नाचो नाश केलो आनी आपूण पुनर्जिवन जावन नवें जिवीत आमकां दिलें. देखून पासकांच्या संतोशाच्या नादार उलासता सगलो संवसार आनी सर्गीचे सोद दोलबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. बाप्पा, खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मोडलें. हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. थंयच पोरी जेवण जातच ताणें खाल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची खाल्स, नव्यानी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकांचे बोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशा पासत ते वारोवतले. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गूट परगटुया. सोम्या जेजू आमी ओंडो खाता आनी काशी ने पियेता. तितले पावटी तूं वैभवान सोड आमी तुजे मरण परगटा.
बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची खाल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केल्याय देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सुरेस्परा, अख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो भरोसो धरून मेल्लेल्या त्या आमच्या भावा भयणींची खाकूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टगोती मेल्लेल्या समेस्तांक तुजे पळजळीत मुखामोळ पावूंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आनी क्वारमारी देवाचे माये सांगाती, तिच्या पोती भाग्यवंत जुजे, भाग्यवंत दोन दुता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यात त्या सगळ्या भोगतां बरोबर सासणांच्या सुखांक आमकां वांटो दी. तांच्या सांगात तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू ख्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवेदार बापा, सोर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक. आमेन. आमच्या सोडवंडाऱ्याची आज्ञा मनान दवरून ताणें शिकयलेले प्रार्थन धीर घेवन आमी सगलीं म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी कुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बुगोस आनी आमकां ताळयेन पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान ओत्रेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतींत सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक रासवडकी पदवी आनी महिमा तुशी सासणाच्या सासणांक. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हणलाय, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय, पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे पोरमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक माय मोगान शांती दियात. देवाचे शेलये संवसाराचे पाप काटले आमची काकलूत कोर. देवाचे शेलये संवसाराचे पाप काटले आमची काकलूत कोर. देवाचे शेलये संवसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळयाच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगळी आमी सुभागी. सोम्या, तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावो ना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. म्हज्या जेजू, भोव पवित्र संस्कारांत तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानता. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग करतां जेजू, आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजे भोव अमोलीक मांस रगत म्हज्यान शेवंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलेल्या बरी हांव तुका वेंग मागतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटटा. तुजे सोरशिलो कोट सोरूंक म्हाका केदींच दिवं नाका. आमेन. गीत घेवया, पेज नंबर 62, D28.
प्रार्थुया. देवा आमच्या भोव मोगाळ बापा, जेजूच्या पास्का वरवीं तुज्या जिवान तुवें आमकां भरलाय आनी सासणाचे सोडवणेच्या मार्गार तुवें आमकां घालाय. ह्या मार्गार तुज्या मोगाची देणी दिसान दीस चड आमकां फावो जावं. तांच्या आदारान तुवें आमकां दिल्लें नवें जिवीत आमच्या काळजांनी वाडत वचूं आनी जेजू बरोबर सासणाच्या पास्काच्या उत्तरावत्या संतोशाक आमी पावूं. क्रिस्ता आमच्या सौम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं तुमचे सोबे आसूं आनी सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. भाग्योंत फ्रांसिस्क शावेराक मागणें. भाग्योंत फ्रांसिस्क शावेरा, जेजूच्या मोगान तुजें काळी सगळेंच लासतालें. देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणेची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव जोरून मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेन बोल्लो आनी संवसारान तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिनवासता आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनोती मागता. दरेकल्यान आपणाक जाय तें मागचें. आमचे ओतरेक बापाक मानता तसले जाल्यार तुजे विनोतीन ते शाती पावय म्हूण मागता आनी सोगटा पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्य सवे बापाक वाखाणटा. आमेन. वचून येयात. पुनर्जीवन जेजूचे शांतीन तुमकां धाडटा. जोय जोय सर्वेस्पराक. देवाचे व्हड उपकार जोय जोय सर्वेस्पराक. गीत घेवया. पेज नंबर 140 K2.
Chrystocia babak Waj baj mojma Sasnak Jesu Chrystocia